60 वर्सां पयलीं म्हणजे 60 वर्सां पयलीं म्हणण्यापेक्षा हांव तेज्या पयलीं म्हणटलो. तेज्या पयलीं ज्यो पणजेंतल्यो ड्रेन केल्ल्यो आहा पळय न्ही रे, थोड्यो ड्रेन पोर्तुगीज टायमा वयल्यो आसा आनी पोर्तुगीज टायमा वयल्यो ड्रेन पळोवपा खातीर तुमकां पळोवंक मेळटा. आनी शेवटी ह्यो ड्रेन ज्यो आसल्यो आतां पर्यंत हे 3 कडेन डायरेक्ट कनेक्टेड टू द सी खातीर आसा. म्हणजे उदक जे पणजेन भरता ते डायरेक्टली आतां त्यो इतक्यो ओल्ड आसा, इतक्यो ओल्ड असल्या कारणान त्यो खूब कडेन ह्यो लँडफील जाल्ल्यो आसा, त्यो ब्लॉक जाल्ल्यो आसा. आणि आतापर्यंत मेन जाग्याचेर ज्या जाग्याचेर एक म्हणजे सिवरेजीची कनेक्शन नवीन घेवपाक जाय आसलें ते सिओल लायन घालीत गेल्ले आसा. परत आमी म्हणटा की ज्यो युटिलिटी डक्ट इन शॉर्ट म्हणजे जी कनेक्शन्स सगळ्यो कनेक्शन जी पोंच्यान व्हरपाक जाय ती की वेगवेगळी कनेक्शन्स ही सगळी पोंच्यान व्हेल्ली आसा. ओके, आत्ता पणजेंतल्यान जे आहा पळय न्ही एट अ टायम स्मार्ट सिटीचे आनी सिवरेजीचे दोन काम ज्या जाग्यार क्लियर करूंक मेळटा थंयसर आमी म्हणटा की युटिलिटी डक्ट मोठ्या प्रमाणात घालपाक जाय. ती युटिलिटी डक्ट ते तुमी पळयले की कशा पद्दतीन तयार केल्या. सिवरेज लायन ज्या जाग्यार रिप्लेस करूंक मेळटा, रिप्लेस म्हणल्या पेक्षा ताका पॅरलल लायन घातल्या, पॅरलल लायन घातल्या. आनी स्टॉर्म ड्रेन ज्यो आहा पळय न्ही रे ह्यो नवीन, कारण ज्या जाग्यार सगळीच कडेन कितें पायपां घालूंक ना, बट त्यो परत म्हणजे पोर्तुगीज ड्रेन आहा ती जवळपास 1.5 फुटाच्यो 2 आसा, मदीं ताका पार्टिशन आसा ते काडून इट इज कम्प्लिटली 3 फुटाची व्हडली ड्रेन जी आसा ती तयार केल्या. आणि ती तयार करून डायरेक्टली व्हरून म्हणजे सीन सोडपाचो जो उदक पावसाचें उदक आहा सोडपाचें पयलीं ते सोडपाचो प्रयत्न केला. आता 50 वर्सां जुनी सिवरेज लायन असल्या कारणान बरेच कडेन ते इनफिल्ट्रेशनूय जाल्लें आसा. आणि ते काम करपाक हांगासर पळयल्या उपरांत तुमी कळटलें की कितल्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ज्या स्ट्रोम ड्रेनान उदक जमा जाल्लें आसा. हें उदीक खंयचें आतां हें उदीक सिवरेजींतल्या लायनींतलें हांगासर जमा जाल्लें आसा. नाजाल्यार हें उदक हांगा आसचें नासलें. ते डिवॉटरिंग करून हे काम तांकां करचें पडटा. त्याचे कंटिन्युअसली म्हणजे रिव्ह्यू घेतला, म्हणजे बाबूशी मॉनिटर करता, स्मार्ट सिटी मॉनिटर करता, CCP करीत आसा. म्हाका दिसता एट प्रेझेंट ज्या पद्दतीन काम सुरू आसा आमी थोड्यो म्हणजे फक्त 3 जाग्याचेर म्हणजे पोर्तुगीज टायमा पासून 3च जाग्याचेर पणजेंतलें सगळें उदक व्हरून सीन सोडपाचें म्हणजे एज पर द कन्सल्टंट ड्रॉइंग आनी तेंच्यांनी हें केलां त्या प्रमाणे 3च जाग्याचेर आतां पर्यंत डायरेक्टली उदक व्हरून सोडपाची. आनी ते बी कंजेस्टेड देड न्ही एक फुटाच्यो 2च ड्रेनी आसा. म्हणून पणजे कंप्लिटली पावस पडलो काय रोखडीच बंद पणजे भरली वयता. त्यो एटलिस्ट आतां एक फुटाच्यो 2 आसल्यो म्हणजे 3 जाग्यार आहा पयलीं त्यो आमी कंप्लिटली 3 फुटाच्यो 3 जाग्याचेर व्हडल्यो ड्रेन करून त्यो परत न्हंयत सोडपाचो विचार आहा, जेणे करून पावसाचें सगळें उदीक ह्या 3य कडल्या पॅरलल ड्रेनींतल्यान वयतल्यो. मागीर बारीक बारीक खंयसर जे ब्लॉकेज आसा पळय ते काडून मेन ड्रेनीन सोडटा, ताचे बरोबर पॅरलली सोडूंक मेळटा थंय सोडटा. बट एक आसा की आमकां पणजेंतली सिवरेज लायन 100% रिप्लेस करपाक जाय. एट प्रेझेंट आमी 60% रिप्लेस करपाक शकल्या, 40% रिप्लेस अजून करूंक ना. 40% रिप्लेसूय जे आहा पळय ते करतले. युटिलिटी डक्ट 100% न्यू युटिलिटी डक्ट ते घालपाक जाय म्हणजे विदाउट डॅमेजींग एक्झिस्टींग कोणाची पायपलायन आसतली, कोणाची केबल लेईंग आसतली, कोणाची मोबायल कनेक्टिविटी हे सगळें न हे करता आमकां मेंटेन दवरून सेपरेटली युटिलिटी डक्ट, स्टॉर्म ड्रेन आनी सिओल लायन ह्यो तिनूय जे आसा हे मेंटेन स्मार्ट सिटीच्या मार्फत करता. काम करता आसतना थोडोसो त्रास जातलो, थोडोसो त्रास लोकांक सहन करचो पडटलो. म्हाका दिसता आमी लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. पार्किंग जे आमी अजूनय बी हांव पळयता पणजेन आयज भोंवल्या उपरांत सगळे जाण पार्किंग आपल्याच दुकाना फुडें करता. थोडे दीस तरी तेंच्यांनी निदान पार्किंग पणजे सिटीन करचें न्ही, हे पार्किंग भायर करचें. एक तर कित्याक निदान उरलेलो रोड तरी क्लियर उरपाक जाय त्या खातीर पार्किंगूय बी पणजेंत करचें न्ही. थोडेशें सहकार्य करीत जाल्यार आमचो टार्गेट आसा की आमी जाता तितके आमी म्हणजे G20च्या कामा खातीर आमी बेगीन कंप्लीट करपाचें 31 मार्च पर्यंत म्हटलां. सिवरेजीचें काम आमी आत्तां बंद केलां. स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आसा. स्मार्ट सिटीचें काम एक एटलिस्ट ज्या जाग्यार चालू आसा ताका आमी बॅरिकेटींग करून चालू दवरते. बट पावसा पयलीं काम जें आसा हे स्मार्ट सिटीचें काम जे ड्रेन आनी येता ते कंप्लीट जाता. फ्लडिंगाचें म्हटल्यार तुमी ड्रेनेज पायपलायन्स असो हितून फ्लडिंगाचो इश्यू रिजॉल्व जातलो ऑफकोर्स जातलो आनी तो जावपाक जाय म्हणूनच तर आमी ड्रेन ज्यो आसा पळय त्या तुका सांगला 3 फुटाच्यो ड्रेन व्हडल्यो ड्रेन करून डायरेक्टली करता म्हणजे जेणे करून फ्लडिंग जावंक जायना हाची काळजी आमी घेता. आर यू हॅपी विथ द स्मार्ट हे पळय कशा सांगता तुका हांव स्मार्ट सिटीचें काम हे कटकटीचें काम आसा. कारण तुका परत सांगला हांवें म्हणजे ज्यो नवीन काम करप सोंपें, एक्झिस्टींग काम आसा पळय न्ही ते कंप्लीट करप हे बरें कठीण आसता. हांगासर सांगला तुमकां सिवरेजीची पायपलायन फुटल्या कारणान ती येवन ड्रेनीच्या कामान अटकलेलें आसा.
त्याची हे काम करप तितकेच कठीण असता पण खड्ड्या पडटा खंयसरूच ना काम केला थंय खड्डे पडूंक ना नवीन सीएम जाग्यार. जो हायटायड आहे तो विषय आहे पळय तेची जर डीप ड्रेनेज केली जाल्यार तो विषय हे problem पळय, जावचो ना. तो तितके काळजी घेऊनच करता आमी. म्हणजे हाय टायडाच्या वेळार उदक घेवपाक जायना तितके काळजी घेवन आमी करता ते. आमी पणजेच्या आत्तां फोंडा आम जो आहा पळय न्ही तो चालू करतले. त्या उपरांत पणजेन आम जो अटल सेतूचो सकयल देंवता ते कंजेशन जो जाता ताका लागून म्हाका दिसता पणजे आम जो आहा पळय न्ही तोय आतां आमी ओपन करता. सर सिवरेजचे उदक आपण मांडून डिस्चार्ज करू शकता ना कित्याक आमी सिवरेजीचे उदक मांडवीन डिस्चार्ज करिना. तुज्या म्हायती खातीर सांगता हांव. सिवरेजीचे उदक मांडवीन डिस्चार्ज कशें करतले हांवें तुका म्हटलां भितर थोडीशी इंटरनल लिकेजीस आसा बट ती सिओल लायन ज्यो सिवरेजीच्यो लायनी ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो आमी रिप्लेस करता. त्यो डायरेक्टली सिवरेजीच्याच कनेक्शनाक व्हरतले आमी. त्याच्या पहिले सगळे लिकेजीस जे आहात आतां लिकेजीस आसा त्यो आसात. लिकेजीस ज्यो काडप शक्य त्यो काडीत आसा आमी. सिवेज ट्रीट खंय जातले सर टॉन सिवरेज स्ट्रीट हितूर जाता आमचे टोका. सगळ्यात पणजे आम आहा पळय न्ही रे पणजे आम आयज चालू करता. थंयसर रावा सांगता अटल सेतूचो आतां करता.